लोकशाही रे बाबा लोकशाही तेव्हा लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय तेव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही अरे एकाच मनशाक परत परत नोकरेक घेवप हो म्हणजे रिकॉर्ड मरे. कोणाक रे? सरकारी नोकरीत रे. रिटायरमेंट म्हणटा पळय तो हो शब्द ह्या संवसारान व्हरूंक ना रे आता. राजकारणी खंय रिटायर जातात रे? ते म्हातारे जाले तरी इलेक्शनाक रावतात मरे. तशें न्हू गो अमृत्या. राजकारणाचें बरें आसा. राजकारणान कोणूच रिटायरमेंट घेना. ओबामा पळय धांवता तसो आमचे जे लिडर्स आसा तांकां चलूंक पासूंक जायना. अरे पण तू कोणाची गजाली करताय? गोवा गव्हर्मेंट वीज खात्याचो चीफ इंजिनियर निर्मल ब्रागांझा रिटायर जालो तर ताका अजूनय सरकार कामार घेत आसा. परत घेतलो ताका? शी सायबा. एकदा घेतलो परत कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतलो तिसरे फावट घेतलो चौथे फावट घेतलो पांचवे फावट घेतलो सव्वे फावट घेतलो आता सातवे फावट घेतला. चालूच आसा. हो जाल्लो आसा वर्ल्ड रिकॉर्ड. मजा मरे तरी. आयुष्यभर नोकरी, म्हातारपणान नोकरी, जाणटेपणान नोकरी, मागीर रिटायरमेंट बी आनी कित्याक करतात रे? आगो तें खंय. वल्लभ कामत निकतोच कॉमर्स सेक्रेटरी म्हणून रिटायर जाला पण ताका आतां नवीन पोस्ट दिला नवीन काम दिला ऑम्बड्समन म्हणून. ह्या न्ही कितें कठीण मरे. केन्नाच आयकोंक ना. कठीण कठीण पद आनी हुद्दे दिवप मरे. आम आदमींक कांयच कळूंक दिवप ना. आगो ऑम्बड्समन कितें म्हणटात पळय तें आसूं ताचें आमकां नाका पण कोंकणीन ताका कितें म्हणटा पळय तें गाणेकाराक विचारूंक जाय. पूण राव रे त्या जाग्यार कोण आसलो तो रिटायर जालो तर? तीच तर मजा सांगता. आमच्या राज्यांत कितें जायत पळय तें सांगूंक येना. थंय आसलो अशोकबाब देसाय पेडणेचो. अरे पूण तेकाय सेवा वाट दिल्ली न्हू रे. तरी बरें आमचो दत्तू आप्पा असल्या हटावळीन ना म्हणून. नाजाल्यार काँग्रेस नाल्यार भाजपा तांकां आपलो प्रेसिडेंट केन्नाय करतले आहले आनी आमचो दत्तू आप्पा मात काम सॉलिड करपाचो. पूण राव रे हे लोक काम करिनात काय कितें रे? अरे आयक रे कोण काम करता कोण करिना पण आमचो दत्तू आप्पा म्हणल्यार स्ट्रॉंग. श्याम तू ही गजाल मरे दत्तू आप्पा उजरावन उलोवं नाका. कालूच मरे तेणें आगोस्तिनाक भायरी दिल्या. तेका कितें दिसतलें मरे तूं तेजी फकाणां करता म्हणून. दत्तू आप्पा खंय गेला तर? या सामागे नाका आसल्यो चौकश्यो जाय. दत्तू आप्पा आमचो मरे आमच्या पक्षाचो. दत्तू आप्पा मेळपाक गेला ते ट्रॉजन धिमेलो. ट्रॉजन डिमेलो म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो. कोण केन्ना खंयच्या पक्षान वता आनी केन्ना भायर सरता हेचें चित्र म्हाज्यान काडूं नजो रे श्याम. पूण ट्रॉजन मात मरे दत्तू आप्पालो बरो मागतो आं. आनी दत्तू आप्पाय मरे ताका मानता. हरशी दत्तू आप्पा तसो राजकारणाक व्हडलोसो लागीं रावना. ट्राजनान RTI अर्ज करपाचो एक रेकॉर्ड केला खंय. कोणें सांगलें रे तुका? अगो ताणेच पत्रकारांक म्हायती दिल्या. कितको अर्ज केला तेणें? सेंच्युरी मारली. शिशुपालाचे मरे 100 अपराध जाले की सुदर्शन चक्र खंय ताचो वध करता. आतां पळोवया कोणा कोणाची फटिंगपणां कशी भायर सरता ती. कांय जाण कर्म करून आपल्या जिवाचो पयलोच नाश करून घेतात. कोणाची गजाल करता रे तूं? दिल्लीन जी गँगरेप जाली तातून एक ड्रायव्हर जो आसा तो गुन्यांवकार आसा आनी तिहाड जेलीन ताणें काय आत्महत्या केली. अरे पूण इतले थंय लोक आसतना आनी सुरक्षा रक्षक आसतना ताणें आत्महत्या केलीच कशी? आगो आत्महत्या म्हणून अशें सांगतात. आतां काळोखान कितें घडटा कशें घडटा सगळ्या काळोखूच चड जाला. अरे दत्तू आप्पा वांगडा रावन आतां शाणापणां उलोवंक शिकलो मगो. दत्तू आप्पा वांगडा रावन मरे खूब जाण शाणे जातात. तो आगोस्तीन पूण चडूच शाणो जाला. दत्तू आप्पाक मरे परत्याक परते दिता. श्याम तूं तशें करूं नाका आनी सगळे आपल्याक येता म्हणून अशें मानूं नाका. बरें सायबिणी मान्य करता तुजें. जे तूं उलयता तें उतर मान्य म्हाका. अरे तुमकां जर कोंकणीचें पडिल्लें जाल्यार तुमी अशें करचें नाशिल्लें रे. आ कितें काय विचारता? अरे ते UPSCन सिवील सर्वीस परीक्षा पळय आसा
थंय ती रिजनल लँग्वेज काडून उडयल्या. पण आतां जर कोणाक IAS जावं कसल्यो दुसऱ्यो परीक्षा दिवपाच्यो आसा आनी ताका जर कोंकणींतल्यान दिवंक जाय जाल्यार तो कसो दितलो रिजनल लँग्वेज काडली म्हणटकूच. तुमी कितें रे वाचिनान आयकनान कांयच खबर नासता मरे तुमकां. हा आनी तांच्यांनी आतां कितें म्हणलां 25 बी लोक बसत जाल्यार विचार करूं येता खंय. अरे गोंयान मुदलात 25 लोक बसनात मरे असल्या परीक्षांक टोटल मेळून. म्हणटकूच IAS वाल्यांनी बी शिकतले जाल्यार कितें करपाचें रिजनल लँग्वेज तांकां बरोवंक जाय जाल्यार म्हणजे आमचे कोंकणी भाशेक मारून उडयतात. हा पयर हातून पार्लमेंटान गाजलो मरे तो विशय. हय पार्लमेंटान गाजलो तरी तुमकां गोंयान कोणाकूच खबर ना. म्हणजे अशें कितें न्हिदल्या तुमी आनी आपल्याक भाशेचें प्रेम आसा म्हण सांगता वयल्यान तुमी. हा हय तूं म्हाका आवाज काडून सांगता सगळे कडेन आवाज काडपाक दत्तू आप्पा कितें फायर ब्रिगेड रे. हा असं कितें पळया. दत्तू आप्पा रागार जावं नाका. कोणे जीव घालो तुमचो? ट्रॉजनान बी. आगो ट्रॉजन जीव कित्याक घातलो? पळय आत्तां हांव ट्रॉजना कडेन उलोवन वयर सरता थंय आसा. ट्रॉजन तसो बरो मनीस ताजो म्हाजो कांय वायट संबंद ना. हो कोण तरी एक भुरगो IAS एग्जामीक बसपाचो आहा सिवील सर्विसीस एग्जाम म्हणून ती खंय आतां कितें केलां UPSCन कोंकणी भाशा जावं दुसरी रिजनल भाशेन आन्सर करपाक तुका दिना. पूण तो म्हाका सांगता तूं कितें तरी कर खंय. आतां हांव कितें करतलो? दिल्लीत कितें जालां तो कोण तरी एक अगरवाल म्हणून चीफ आसा तो हिंदी प्रेमी आसतलो. आसूं हिंदी प्रेमी पूण तो बाकीच्या राज्य भाशा आसा पळय राज्याच्यो प्रांतीय भाशा आसा पळय तांचेर तो हावळ हाडटा मुगो असल्यांनी. हा ही देशाच्या संघ राजकीय रचणुकेक बाधा मुगो. तशें जाल्यार आंदोलकाक शिवशिवपी भाशा प्रेमी ओगे कित्याक रावल्या तर? हांवूय तेच म्हणटा गेट वेल सून अगरवाल नाजाल्यार क्लीन दीस सिवील सर्वीस सिस्टम एग्जाम म्हणून अशी चळवळ सुरू करपाक जाय. बरोबर. तरणाट्यांक जर भाशेचें प्रेम आसा जाल्यार हेवूय तेंच्यांनी करूंकूच जाय. हांच्या राज्यान कितें चल्लां पळय तें हांकांच खबर ना. म्हाज्या आंगार आतां कांय शक्ती उरूंक ना. हें जर कोण काम करीत जाल्यार गोंयान फक्त एकलोच आसा. कोण तर तो? तो एकटोच आसा. तो म्हणजे मुगो IAS अधिकारी पयलींचो अरविंद बाब भाटीकार. म्हाका आतां भाटीकार बाबा कडेन उलोवचेंच पडटलें. आणि फ्रांसीस सार्दीन आणि शांताराम नायक ह्या बाबतीन काय उलोवंक शकनात तर? ते मरे श्याम तूं तेंकां वचून विचार. आनी आमचो श्रीपाद भाऊ ना तर? लक्ष दिवन आयकात. एलिना बाय आसा पळय आमचें अमृत्याक मरे ताजो अभिमान. पयर जाली एलिना बायची सॉलिड मजा. एका पिशे बी लागला काय कितें रे? वय त्याच म्हणटा गो. ताका पिशें बिशें कांय लागूंक ना. तो हांसता कित्याक तें म्हाका कळ्ळें. कितें जालें ना मरे गोपी तेदूस खंय तरी एक मरे प्लास्टीक निर्मुलन कार्यावळ आयोजीत केल्ली. प्लास्टीक निर्मुलन म्हणजे प्लास्टीक नाका त्या खातीर एलिना बायक थंय मुखेल सोयरे म्हणून आपयल्ले. आनी कितें केल्लें सगळ्या लोकांक इतल्यो इतल्यो कागदाच्यो पोतयो वांटप. जालें कितें रे जीं भुरगीं कॉलेजीचीं आयल्लीं पळय NSSची त्यो पोतयो व्हरपाक कागदाच्यो त्यो कागदाच्यो पोतयो घेतल्या आनी प्लास्टीकच्या पोतयेन घाल्या. कळ्ळें तुका? आनी ताजे फुडली मजा म्हणजे मरे एलिना बाय आनी बाकीचे कोण मुखेल सोयरे आयल्ले पळय तांकां पळय बुके दिल्या न्हू ते बुके मरे प्लास्टिकान आहा. आनी प्लास्टीक निर्मुलन कसलें तर. ही बातमी हांवें ते दीस प्रुडंटाचेर पळयली. प्रुडंटाक मात वालोर. बातमी जर दिता जाल्यार अशी दिवंक जाय. लोकांक खरें कितें पळय तें कळोवंक जाय आनी ताचें तशें मनोरंजनूय जावंक जाय. राव रे श्याम आनी कितें पळयलें तर? दत्तू आप्पाक विचार. पयर आमी दोगांयनी बसून बातम्यो वांगडाच पळयल्यो. सुयश गावणेकार वाचतालो. आवाज सामको खणखणीत. म्हापशाक खोरनात जश्यो एक एक ल्हायो उसळटा तशी खणखणीत तेची उतरां उसळटालीं. अशें वाचपाक जाय. कितें न्यूज कितें बातमी वाचली ताणेन. हांव आनी सांगिना म्हाका दिसता दत्तू आप्पा तुमी सांगलेलें बरें. म्हाका मरे ही आपसुलातपणां पळोवन पळोवन मरे आतां वीट आयला सारको. जालें तरी कितें दत्तू आप्पा? अरे पयरची गजाल पणजेन मरे एक पत्रकार परिशद आशिल्ली. खंयच्या तरी पार्टेचो एक अध्यक्ष आपली गाडी नो पार्किंग झोनात उबी दवरून वयर गेल्लो पत्रकार परिशद घेवपाक. एका पत्रकारान म्हणजे व्हिडिओ कॅमेरामॅन आसता पळय ताणें पयली आनी तो लागलो ती न्यूज करपाक घेवपाक. त्या अध्यक्षाचो समर्थक थंय आयलो पार्टेचो आनी त्या पत्रकाराचेर हल्लो केलो मरे ताका धुकलपाक लागलो ताका गाळी घाल्यो. हा आनी पर्रीकाराच्या नांवांनी सुबेज सुबेज उलोवंक लागलो. म्हणटकूच कितें करपाचें असलें पळोवन मरे म्हाका मरे सारको वाज येता. जालां कितें मरे ही आमची लोकशाय. लोकांची मतां घेया सत्तेर येया आनी तांच्या तोंडाक पानां लाया. लोकांच्या तोंडाक पानां लाय. ही जाल्यार सद्याची लोकशाय. गोपी म्हणजे सारकी तांबडी तोपी.
श्याम, फकाणां करतना मरे पयलीं आपली पिराय पळोवची, तशीच मरे दुसऱ्याची पिराय पळोवची आनी मागीरूच फकाणां मारची. जाणट्या कडेन उलयतना मरे एक रीत आसता. अगो अमृत्या, तू बेटी तकली पिकार करून घेऊ नका गो. आता ते सगळ्याकडे तशेंच चल्ला न्हू, पळयना तूं. भुरग्यांक आमी शिस्त शिकोवंक जाय. म्हणजे कितें दोत्तू अप्पा, हांव समजूंक ना. आगो तूं आतां टीव्ही पळयना, विधानसभा पळयता मगो टीव्हीचेर आमची हय. गोंयची. हा, थंय कितें चलता? प्रत्येक आमदार जाणट्या आमदाराक मंत्र्याक तूं तूं मरे मरे. अरे हे कितें गो तूं तूं मरे मरे? मात्तूय रेस्पेद ना गो. बरें आपुलकेन बरें संबोधीत करतना बरें करून उलया मरे. दत्तू बाबा, ओ दत्तू बाबा. अरे दत्तू बाबा, तुम्ही हांगा आसा? हय. नमस्कार दत्तू बाबा. हा नमस्कार. कशे आसा तुम्ही? बरें आसा. आम्ही तुमकांच मेळपाक आयिल्ले. दोत्तू अप्पा म्हणजे कोण, आमदार काय मंत्री रे? सांगात रे. दोत्तू अप्पाक शक्य आसा पळय ते करतलो तो. आगो अमृत्या, तू मदीं चड उलोव नाका गो. तू मगो विधानसभा पळयता आनी तुका ही बडबडपाची संवय जाल्या. सांगात रे. सध्या पॅकेजीचो जाला धुवर. पावस रे पावस. अरे म्हाजो असलो मनीस सामान्य काम शिवरेचे वयता पळय, ताका कसलीच पॅकेज ना. दत्तू बाबा, आम्ही दोडटा चिमटीभर, तातून ही म्हारगाय व्याज मेळटलो म्हणून फिक्स डिपॉझिट दवरले, जाल्यार काल बँकेन नोटीस धाडला इन्कम टॅक्स अमूक अमूक भर म्हूण. अशें? अरे दोत्तू बाप्पा, वर्साक एक पगार इन्कम टॅक्साक भरचो पडटा, तितून ही म्हारगाय. अरे आमकां कसलीच रिलीफ ना, पॅकेज ना. हें मात तुमचें बरोबर हा. सामान्य मनशांक मरे इन्कम टॅक्साचो खूबच त्रास जाता. आदवोगादांक बी टॅक्स लागना, ते जाय तशें आपले मॅन्युप्युलेट करून उडयता. ही गजाल तुमची मरे मनार घेवपा सारकी. आदवोगादाच्या हातान नोटीच्यो कोवळ्यो करून तुमीच सोडटात मरे. मागीर खंयचो पयसो धवो आनी खंयचो काळो तेंच कळना. कोणूय तश्योच, कोणाच्यो धव्यो कोणाच्यो काळ्यो. कोण कितें करता मरे कांयच कळना. पूण त्यातल्या तातून मरे तुमच्या खातीर कितें तरी जावंक जाय. सांगात म्हाका आतां, वॉट कॅन आय डू फॉर यू? दत्तू बाबा, तुम्ही इतलेच करात, आमच्या खातीर एक बारीकशें पॅकेज मेळटलें पळयात. अरे कमी इन्कम टॅक्साची पॅकेज. बरें, हांव मरे तुमचें म्हणणें मरे पत्रकारांच्या कानार घालता. म्हाका मरे ते खूबदां पत्रकार मेळटात आनी ते सांगतात आमी मनोहराक हें सांगलां, आमी मनोहराक तें सांगलां, आमी मनोहराक हें सांगतले, मनोहर हें करतलो. आतां पळोवया, हें तुमचें कितें गाराणें आहा तें मनोहराच्या कानार हांव पत्रकारांच्या तर्फे घालता आनी तुमची समस्या सोडोवपाचो प्रयत्न करता. आतां पॅकेजीच पॅकेजी, पॅकेजीच पॅकेजी, मागीर आमच्या श्लोकाकूय पॅकेज. हय मरे, सांग तुका कसली पॅकेज जाय? आत्ताच्या आतां व्हरता मरे आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन घालता. लोकशाय.